Ice float Hadugade, you got ice float? Ice float is only ice and stick and only flavor, you know, like gola. Guys, लोकांनो चाळून घालपानो अशें करून जाय. According to Kanno मातशें उज घालपा जाय. उज काय नासता कॅश को येतलो हरकत. ओके आता दिसलो गॅसीचे दत्तले फॉर दम ओके हे म्हणटा सदां गेरे ब्रिटीश पासपोर्ट गेरे हांव म्हणटा तुका हाती पुरो म्हाका न्ही कितें जाय प्राउड टू बी एन इंडियन. गुड इवनिंग गायज कशें आहे तुमी सगळीं सजमता हाय म्हण बरी तेच भाशेन हांव मस्सी टायगर सगळीं हाय बरी आनी आमचे समती तुमकां इवनिंग मेळ्ळें कित्याक गायज आमी न्हू मातशें आयज बिजी आसलेली आमकां एक रील शूट करपा आसलेलें ओके आनी आमी तें कोत्तालीं शूट ऑल्सो गायज हांव न्हू हेचें भायर येयलां कित्याक जाण तूं आमकां कोणें कमेंट घायलोलो आय थिंक इट्स वॉज लोरेन फ्रॉम गोवा वास्को आय थिंक शी वॉज तेणें सांगलेलें आपल्या भुरग्यांक तुमगे आयस्क्रीम वॅन दाखय म्हण ओके सो आयस्क्रीम वॅन दाखयता कित्याक हांव वयता घेवपा आयस्क्रीम आनी आयज वेदर बरें हां सो दाखयता तुमकां ओके सो चोय आयस्क्रीम वॅन आनी तुमकां सांगलो हांवें डेली येता तो 6 o'clock ओके चोय सो लोरेन दाखय तुगेले भुरग्यां चोय केस काय गो तो आयस्क्रीम वॅन आमगेलो ओके येस गायज चोय एडिटींग करतालो मस्ती आपणूय येयला नाचत येयला तुमकां सांगलो न्हू रील एडिट करता म्हूण आमी आपणूय येयला बरोबर माता बरोबर माता. हेलो गाइस आइसक्रीम वाला आइसक्रीम सो इट्स कॉल्ड द पॅराडायज आयस गाइस हांव न्हू हाशा दाखोवपा येयला आमकां एक Yeah. रिक्वेस्ट I आसली told them, धाकटे I बेबी told गेली आइसक्रीम गाडी दाखोवपाक ओके आमी आइसक्रीम वॅन दाखोवपाक Yeah. आनी एक आइसक्रीमूय घेवन दाखोवया हाली वॅनो कित्याक आइसक्रीम मेळटाय म्हूण दाखोवया न्हू. सो गायज आमी न्हू थंय येयलें आयस्क्रीम घेवपा आतां मस्ती येयला हांव घेवन येयलो गायज घाली येतालो हांव ताका कसो हाडना गाइस आलिशागे हाली घालपाची तालावां काय प्रॉब्लेम ना गाइस बट म्हाका दाखोवपा जाय आइसक्रीम केसो मेळटा कितें. So every time we do a vlog, they can hear your ice cream van. Yeah. So one of the subscriber in India, she said, "Oh, my kids want to see your ice cream van." So see, so I'm gonna show them, okay? So guys, it's a kittu version ice cream hai to. Okay, zaite version hai. And zaite घेऊन येतो, and then you can show them inside. So I want to know how many kinds of ice cream you have. Loads. A lot. Loads, yeah. So If you look on the menu, you can Guys, see a lot of ice cream. You even have ताकाय खबर आसपाना कितले आहाय त्यो गाइस तुमकां हिंगा दाखोवया पोस्टराचे ओके सो बेबी you can see and you can choose which one you want okay write down in the comments saying which one you like so तुका सगळे I will show you all of them okay so you can tell me in the comment which one you like Yeah. and now I will buy for Alicia Alicia I एक want ice cream घेऊन दिया so order which one you want Yeah, just I give No up your problem. I want the coconut cone with flake. Coconut corn with the flake, yeah? So coconut corn with the flake, guys. तुम्ही चोपा शकताय coconut with the flake. Wow! Look at this. How good is that? So guys, चोपा शकताय काय बरी तेणे धपक्या फराशी केली समजीस. Oh my God, lovely, yummy. Wow, wow. And this is the chocolate corn you enjoy. Yummy जायना ते. Taste करायला सांग गो तेंका. I will pay. Hello. How is it? Nice? Awesome. Bari ha, sure? Yeah. Ra, let me try. It's nuts, huh? guys, edda tona. Guys, ice cream गेले आहे. येतो गायला होईल थोडा. So guys, चोयला असेल तुम्ही. This is for the baby, yeah? Yeah. Especially for the baby. Babies, thank you. Because of you, I got ice cream. And you can now you come here. I will buy for you as well, yeah? Then Goa. Oh, they are in Goa. Okay, हो गाडा दाट तुका ice cream is of गोया something. Okay, how much? This? Yeah. It's 250. So 250. 1 second for the lady, the first time. Guys, सगळी आईस्क्रीम हाताय बाडी आणि तेके पयशे दिता आसतना वयता आय बीन इसोत टाइप पे करपा पयशे दिता आसता So it's cheap ice cream. I think so in your country you have a lot of ice Yeah, it's cream. nice, it's Yeah. nice. I see on the YouTube a Yeah. lot of things, but it's a mix. It's like chocolate with soft or strawberry. Yeah, strawberry. Yeah, In yeah. our country it's the same. But here everybody here on just vanilla. Ice float Hadugade, you got ice float? Ice float? Ice float is only ice
and stick. No. Only flavor, you know, like gola. Guys, like now both somebody in Mappa- America is Mappa- bringing I will tell you how to do ice float next time. Okay, Yeah. when you come, I will teach you Yeah. and we'll make ice float. Okay. We need to stay a few hours to Yeah. prepare or all night. I mean, we No, do it only here. few hours. Yeah, if you put it in the freezer, it becomes ice float. Yeah. Okay, so guys, हांव वयता भितर म्हाका मातशें काम आहा. हांव मातशें म्हगेलें काम करता. Let's go. आनी आलिशा उलयतालो तुमकडे. Thank you so much. Thank you. Take a I card. have TikTok sometimes. If you give me a Really? like or share, Yeah, sure. tell me how it was the ice Of cream. course. So guys, तोय जॉली आणि मस्सिगे फकाट म्हणल्यार चोयलें तुमी ओके आणि गर्ल्स बिकॉज ऑफ यू आय गॉट द आईस्क्रीम Guys, वयता. Bye bye ice cream man. सो गायज आतां हांचो आयस्क्रीम खातलें ओके आनी तुमकां मातशें रावन मेळटा कित्याक मातशी हेल्प जाय तो आमी रील एडीट केलो न्हू तो मातशें चोवपा ओके आनी आमी तुमकांय दाखयतली रील आमगेलो गायज आमी न्हू मातशें नर्वस जाता एश करून रील बा काडपा यू नो लायक मातशें फनी वे जाता मस्ती केल्यार म्हाका हांसो येता कॉमेडी जाता सारकी हिंगा ओके सो गायज आमी तुमकां रील दाखयतली आनी आमी तुमकां सांगतली कोणा येवपा जाय ते मागीर येवपा जातलें इट्स अ प्रमोशनल रील ओके आमी तुमकां सांगतली हूंय तें कितें तें ओ पुत्ता कित चल्ला गो म्हजी माय अशें को बँड आलोय तेशें हा कित चल्ला दुखोता कोण काय जावं मुरगोडटा टीव्हीन चोयन अरे लास्ट ते येयलो न्हू सो तेंगे उगडास येयलो म्हाका हांवें म्हणलें चयतलें कित्याक हे पाटी येवपा हाय नाय तें खबर ना न्हू तेका लागून आगो तूं बिल कित्याक येयी पाट येताय आनी नाजाल्यार लेगून हाडया तुका लागून स्पेशल तुका खबर ना सामर ग्रांड 2026 आहा म्हणून ओय कोण ऑर्गनायज करता आनी केदो ना सो गायज मुगे बायले अजून काय खबर ना ओके तुमकां तरी सांगया ऑर्गनायज बाय एन्चांटिंग क्राफ्टर्स अलॉंग साइड कोड 31 आनी केदोन रे ते सांग रे अगो ऑन 3rd जुलाय गायज डेट मोतीन दोरे गायज तुम्ही मोतीन दोरे मुगे बायले म्हणतो हांव घालतलो फड्ड्यान तुमची मोती गायज तुम्ही डेट उडगास दोरे ते डेटू सांग नाका कोण येवपा हा ते सांग तेशन काना घान अशें अशें कोत्ताय ते येवपा हा येना कितें रे पीठ घालयताय ते काना घान पीठ घालयताय ते म्हणाय ते तेंक म्हणटाय डीजे सो डीजे वेलफन डीजे जॉनथन डीजे एनरिको एंड डीजे कॅन ग्रेशियस एंड नॉट फॉरगेटिंग गायज हॉट एंड ब्युटिफुल डीजे खलियम गायज काड जाता दोस काय जाता डाप डाप जाता काडे चोय तुमले जातले गायज ओके तुम्ही जॉइन जाय ते सगळे सोड रे डीजे हा आणि ते होस्टिंग कोत्ताय ते कोण कोत्ता वयस्याक सगळें डिटेलीन सांगप पडटलें सो दीस इव्हेंट इज होस्टेड बाय वन ऑफ द फेमस MC स्विस्टन तुम्ही जाणा आसतलो गायज सगळ्यांगलो फेवरेट राव रे ते सगळे सोड आम काडले बरे टिकेट्यो ऑफकोर्स हांवूय आमगे बायले तिकेट काडना जाल्यार कोणा शेजराय बायले काडटलो आनी गायज जरी तर तुमी तिकेट काडलाय जाल्यार तुमी बेगीनल्या बेगीन तुमगेल्यो तिकेट्यो काडय ते सोड रे म्हाका सगळे सांगले तुवें आमकां हे डीजे येतलो हें विचारीत राव तूं. जातलो म्हूण आनी हूंय गोंय येवपाचें आगो बाय मुगे बायले कांय खबर ना गोंय वचपा नाका हो इव्हेंट जातलो आमगेलो डेल्टा हॉटेल बाय मॅरियट्स इन हिथ्रो ओ वाव बरें लक्झरी ते हांवें चोयलो ते ऑफकोर्स गायज लक्झरी पार्किंग आहा सगलें आहा आनी गायज पब्लीक ट्रान्सपोर्टूय आहा होय तेंच म्हण पळयता आम गाडयेन वयतली लोक कितकोन येतलो भिवपा गरज ना गायज बस 81 आहा आमगेली हॉन्सलोसोन गायज 81 येता ओके 81 घेवपाची येवपाची भिवपा कांय गरज ना तेच जाल्यार बेस्ट केलें तुवें काम सगळें सांगून आमकां थँक्यू आं वयतली तुमी आय मुगे गोवान टिकेट काडलाय तुमी काडाय ओके आनी गायज टिकेट एकल्याकूय काडना काय सेल्फीज जायना काय बायले भुरग्यांकूय काडया आनी सगळीं एकठांय जाय आनी सगळीं येय आनी गायज तुमी जाणाय जेन्ना मसी आसता इव्हेंटाक गायज तुमी जाणाय मसी कितको आख्खो इव्हेंट कॅप्चर करता आनी तुमी गायज हे इव्हेंटान येयाय आनी तुमकांय गायज हांव सगळें कॅप्चर करतलो आनी बरो फान करया वॉट यू से आली ऑफकोर्स आनी गायज इतल्यानू कांय जालें ना तुमकां एक बीग सरप्रायज आहा ओके आनी सरप्रायज कित तो गायज तुमकां मागीर कळटलो सो गायज आमी थंय येयली ओके आनी भायल्यान मेळटाय तुमकां सोमती थंय आनी आख्खो अर्द दीस काडलो मसीन रील करपा ओके एश नाका तेश नाका कोण जीव हायला म्हजो गायज बॉल घेवन येयला अर्द दीस रील काडू केलो ना रील रोखडें जालां एडिटींग करपाक गायज आलिशा गेलें अर्द दीस मायज लागलो एडिटेड यू एडिटेड हांवें चोय बेजीक एडिटींग कोन्न दिलोलें सारकें झटपट
मागीर तेका ते मसालो आलं लसूण आनी हें तें लायत म्हळ्यार आलिशान न्हू एक रेसिपी दाखोवपा जाताली हे टायमा भितर इतलो टायम काडलो आलिशान. जेन्ना कोणाकूय कितें एश कोन्न जाय न्हू प्रमोशनल व्हिडिओ सो आमी वी हॅव टू मेक शुअर इट्स रियली गुड यू नो सो दॅट्स वाय आमी मातशें टायम काडलो आनी मागीर ते अमके फोटो मातशें स्टॉप इट भुरग्यां भशेन कोत्ता आमी यू नो फोटो घालपा जाय आसलेले एश कोन्न खूंय यू नो जायते आसता इट्स नॉट इजी सो ताका लागून टायम जालो 8:30 आतां ओके आनी आतां वयता रांदपाक तितू मदें हांव कोत्ता जाणा एडिटींग मशीन चिकन बा कातून दवरलो म्हाका रायट ऑफकोर्स या सो तें केलें आनी आतां वयता तांकां जाय खंय बिरयानी मदामागे हातीतू खंय बिरयानी खायल्या जायत दीस जाले सो आमगेले हेमदा जाय खंय बिरयानी सो आतां वयता पत्ती बिरयानी करपा सो गायज हांव आतां वयता किचना ओके आनी बिरयानी करपा लागता गायज तुमकां न्ही रेसिपी दाखयना कित्याक तुमी ऑलरेडी रेसिपी जाणाय ओके हांवें पयलीं घायलोली बिरयानी रेसिपी वॉट इज आय डोंट हॅव टू शो नो नाका गायस तुमी चोयला आसलो आलिशाची बिरयानी 100 भाशेन तुमकां डिफरंट टायप्स गायज आलिशान तुमकां बिरयानी दाखयल्या ही गायज आमगेली पोटाची बिरयानी लायक यू नो आमकां खावपाची म्हाका हमादा वॉट यू मीन पोटाची बिरयानी खावपा गायज कितें उलयता गायज ही हांव नॉर्मल कोताय ती बिरयानी ओके आतां भुकेलो आसतलो न्हू हांवूय भुकेलो आहा आतां 8 जाली हमादा येतलो भुकेन सो ही आमगे पोटा जावपाची ओके आनी ही झटपट गायज यू नो तितू कडेन तिकी काला फुरून पडों शकता कितें उणी पडों शकता वय मीन्स आतां आमी खावपा न्हू आनी जेन्ना तुमकां दाखयताय गायज आमी सारकी परफेक्ट ना दाखयताय गायज तेश कोन्न कांय ना वॉट एवर आय कूक आय शो मातशें कितें उलयता यू नो हांव कितें घराको रांदता तें तुमकां दाखयता देर इज नथींग लायक इफ्स एंड बट्स हांव लायक कितें रॉंग अशें दाखयना तुमकां केन्ना सदां सेम घराको कोत्तें तुमकां दाखयता ओके गायज लोकां न्हू चाळोवन घालपा न्हू अशें करूं जाय कळ्ळें तुका न्हू मातशें उज घालपा जाय उज घायनासतो केश को येतलो हरकोतो कळ्ळें तुका मातशें उज घालो पडलो सो आलिशा न्हू मातशें काडी पेटयल्या पुरो आलिशा भुम्म जाता रोखडें सो आनी गायज म्हाका न्हू हे पाटी तुमी सांगाय वर्ल्ड कप कोण जिखता तो आतां म्हणटले वर्ल्ड कप बोल काय न्हू फुटबॉलाचो बास्केटबॉल फुटबॉल ना फुटबॉल फुटबॉल लायक जायना वयता फुटबॉल म्हाका लायक जाता गायज फुटबॉल लायक जायना फकत वर्ल्ड कप येता जाल्यार विच आर टिम्स लायक अशें कोन्न फुटबॉल लायक जाना जाल्यार कितें जालें म्हाका बॅटींग तरी लायक लावपा जात न्हू म्हाका लायक जाता बॅटींग लावपा गायज सो गायज म्हाका तुमी सांगाय हा हे पाटी वर्ल्ड कप कोण जिखतलो तो म्हाका कळपा जाय आनी तुमी कोणा सपोर्ट करताय आनी कितें गायज म्हाका कळपा जाय आनी प्लीज प्लीज गायज हे ब्लॉगाचे न्हू कमेंटान सांगाय म्हाका तुमी कोण टिमी सपोर्ट करताय आनी कितें गायज तें म्हाका सगळें कळपा जाय लायक यू नो कोण जिखतलो आनी कितें गायज तुमी म्हाका हे प्लीज ब्लॉगान सांगाय सगळीं गायज एक्सायटेड आसतलीं कित्याक वर्ल्ड कप आहा न्हू आनी चालू जालें ऑलरेडी गायज तुमी जाणाय सो म्हाका हालीं गायज कळपा जाय तुमचे मती कितें आहा तें कोण जिखतलो आनी कितें गायज ओके सो मुखार हांव गायज तुमकां हांव हेजेरूय अपडेट दितलो हांव कित्या लागून विचारता आनी कितें ओके सो सांगिल्ले ते भाशेन पयले तुमी चूज कराय तुमगेली टीम ओके आनी लोकांनी सगल्यांनी चूज केली आसतली ऑलरेडी आपल्या आपल्यागेली टीम आनी कितें आनी गायज मुगे टीम तुमकां जाण जावपा जाय न्हू जाल्यार तुमकां आतां सांगो फाल्यां सांगो हालीगे टीम गायज तुमकां हांव सांगता हालीगेली टीम न्हू ब्राजील आनी मुगेली टीम गायज अर्जेंटिना ओके सो हांव सपोर्ट करता अर्जेंटिनाक तुम कोणा सपोर्ट करताय ते सांगाय आलिशा सपोर्ट करता ब्राजीलाक ओके सो लेट्स गो आनीक इसो नाका गायज तुमगेले कमेंटान सांगपाक म्हाका ओके कोणा सपोर्ट करताय तो ओके सो उरलोले गायज तुमकां आमी मागीर दाखयताय सो गायज हेंचो येयले हांव किचना ओके आनी न्हू लोकांगे पोटां खंय सारके भूक लागोन की जात खंय किडी खंय हें जाता टमाटो मारपाची टमाटा किडी एश्टन पोटां किव 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 करून रडटाय ओके सो आतां फास्ट फास्ट करपा लागले तुमकां न्ही स्टार्ट लेगून करपा हें करूं ना गायज हांव न्हू सदां चोय अशें करून करता डायरेक्ट म्हज्या पोटांक ओके सो सोमतो गायलो पियाव ओके थोडोसो मागीर ब्रावन जावं काण दवरतलें आनी हांव तितून मागीर चिकन घालतलें चिकन हांवें मॅरिनेट करून दवरलां मशीन काट करून दवरलो म्हाका हेंचोय ओके सो तितू आलं लसूण घायलो मरे यस या सॉल्ट आनी हल्दी घालून दवरलेलें मशीन म्हाका तितू हांवें आतां योगर्ट घायलां ओके आनी मुगेलो फेवरेट वर इज इट स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला फ्रॉम शान ओके बिरयानी जावपा बरी मुश्कील गायज हांव कोत्ता फ्रॉम स्क्रॅच बट आय लायक दीस आमकां लायक जाता हो मसाला सो आमी होच यूज करताय कित्याक वेस्ट करपाचो टायम जेन्ना आमकां लायक जाता आनी यू नो तो यूज करपा मेळटा जाल्यार
ताका लागून आमी तो यूज करताय आनी गायज तुमकां सगळी रेसिपी दाखयना सांगले ते भाशेन हांवें सगळें मॅरिनेट करून दवरलेलें हांवें बरिस्ता करपाक घायलो चोय ओके बरिस्ता हांव काडटलें आनी थोडोसो कांड दवरतलें गार्निशिंगा आनी मागीर चिकन घालतलें उरलो हितून ऑनियना ओके आनी मस्ती करता चोय गाय शो मारता बेग बेगीन चोय चोया तेका काम दिला पेट को आपल्यागले सांगता म्हणे सांग गोय काम गायज तेका न्हू मातशें काम दिला फ्रीज साफ करपाक वचोय काण दवरला सगळ्यां भायर गाइस ओके फ्रीज साफ करता मातशें क्लीन करूया मातशें क्लिनिंगा काम दिलें तेका सगळ्या नाकते गाइस इट्स गोइंगची चेरीज ती कातीची न्हू यू वॉन्ट सम कोणाक तू खावपा जाय ना न्हू आयज आत नाका गायज आम न्हू हाडटाय पूण आम भिताय चय कोणा रूच येता चय आणि भितरी जायते हे गाइस हे सध्या एक दोन आहे हय आनी गायज कितें सांगपा येतालें तू कर रे तुगे काम काम सदां करता गाइस हय गायज आमी न्हू अवॉयड करताय सॉसेजीस खावपा पूण हाताय ते जाणा सारकी फूल स्विंग बरं मामा ताका अवॉइड म्हणे एक फाटी न्हू गाइस एक किल हाताय समथिंग हय आम बेश्टी हा बेश्टी खावपाची आमकां रायस नाका तेजे मागीर ती बेश्टी खावपाची हय पण मस्ती न्हू थोडी जाता आनी म्हाका एसिडिटी जाता दोगांयकूय एक्चुली एसिडिटी जाता आनी थोडी जाता तेका लागून आमी अवॉयड करताय विनाग्री न्हू ती तेका लागून एनीवेज हय सांगू ते भाशेन हें हांव घालतलें चिकन तितू आनी एक रायस करपा दवरतलें दॅट्स इट गायज आनी सॉल्ट पेपर वॉटेवर आमगे रोडी आणि गाइस फाल्यां आमी वचपा खंय गो आनी तुमकां कालूच सांगलोलें आमी वचपा हाय हाल्या आमगेले एका कितें म्हणटाय रे ते हेस्ताक ओके बट हेस्ताक म्हणजे मातशें डिले जावन येतलो तुमी जाणाय गायज कितें हेस्त जाता 7:30 ओके 7:30 इवनिंग तेंगेले सो हय लेट जातलो सो मागीर येतलें एडिटींग करतलें म्हूण तेका लागून हांव विडियो आयज घालतली आनी मागीर हाल्या कितें जाला गोंया फेस्त जाताय आमगे लंडन जायनाय हय गायज आनी सांगलो तुमकां आमकां इनवायट केलेलें जेन्युइन ओके सो शी इज ऑल एक्सायटेड रावता मेसेज घायलेली आमी व्हडो एकमुका कितल्या मेळपाचें कितें आणि सगळें गाइस तुमकां कोणा तर मुजे बरे जायंट विलाचे बसों जाय न्हू हो ब्लॉग चोय ओके आणि जायंट व्हील हा हेस्ताक हेस्ता आसत न्हू हिंग ना जाल्यार कितें जालें बट गाइस चिंते तुमी मसी बाबू जायंट विलाचे आहाय आणि ब्लॉग चोय कळ्ळें तुमकां सो उमेद येतून तुमकां आनीक गायज आसा जोक केलो मसीन तेका काम दिलोलें तें काम सोड हिंगे आमकां शेपत सांगपा जायंट व्हील ना जाल्यार जायंट व्हिलाचे बसया खंय गो आमकां खबर ना अजून हांवें गाइस केन्ना गेल ना रेडींग फेस्ता I'm sure there's no like fair. It's just like आसतलो मॅरिगो Anyways, guys, again, hope right ना काय आमगे ब्लॉग व्हडलो करताय नाक जालो लयता आनी एनीवेज माश्रा मेळटाय तुमकां दाखयताय मागीर दाखयता तुमकां मातशें गार्निश करता जाणा ओके गाइस हांव न्हू आयज सारको एक्सायटेड आहा सारको चड एक्सायटेड आहा इतलो कित्याक यू नो दोन काम जालें म्हणजे एक म्हणटू रील जालें आणि अनेक काम गाइस मुगेले गोंया सारकें बरें पेजाद जालो आहा सारकें मागीर उलयतली ते आम तुमकां हय ते हांव मागीर सांगतलो तुमकां यू नो फायनली जें कितें चिंतलोलें ओके तें गाइस सगळें जालें सारकें आनीक जो कोण मनीस नाक मुट्टालो न्हू तोय एग्री जालो ऑल ऑफ अ सडन सातांतोनी न्हू तेजे बेसांव गायले आनीक तेणे म्हणलें जे कोण नाक मुट्टालो तेणे म्हणलें आसूं मातशी कोत्तें जालें आसूं सांग इल्लेशें सांग गायज हांव सांगता म्हाका उमेद येयली सांगता ना इल्लेशें सांगता मागीर फूल सांगया रे तेंकां गायज जो कोण म्हणटालो आपणा बर्थडे करपा नाका न्हू तेणे अग्री केलें बर्थडे करपा ओके सो आनी कोण तो पडटलो तुमकां जे कोण गेले ब्लॉग चोयताय तांकां खबर आसतली जो कमेंटान घाला या हिंगा आज पडटले सगळे तुगे ब्लॉग चोयताय जाल्यार कसो क्वेश्चन कमेंटान घाले ओके जे कोणे आपल्यागेली बर्थडे न्हू ल्हान आसपुशान लेगून सेलिब्रेट करूं ना फायनली आपल्यागेली बर्थडे सेलिब्रेट करपाक अग्री जाली राजीर जाली ओके सो थँक्यू सनातन थँक्यू जीजस लव यू आणि लव यू तुम कित्या म्हणटा न्हू मुगेले 2-3 सबस्क्रायबर मेळ्ळे खंय तेका आनी म्हणलें खंय कितें आपण तुगेले बर्थडे येतो ओके सो ते आनीकूय मातशें हें जावपा लागलें खावपा लागलें आनी फायनली ती राजी जाली ओके
गायज परेश रावला केन्ना मेळ्ळें तुमी परेश रावल त्या पिक्चरां आसचंय तेसोलो मुगेलो गो ओके एनीवेज माशरान मेळट तुमकां बाय सो गायज हांगसर तुमकां आतां मेळटा ओके सगळें रेडी करून दवरलां एक्चुअली रायस करपा दवरला वचय ओके फायनल ओके बरिस्ता रेडी करून दवरला वचय तुमकां दाखयलो हांवें आनी मागीर चिकन रेडी करून दवरला काशां काडला कित्याक गायज तूं हांवें न्हू हितून केलोलें चिकन सो तें काण तितून घायला आनी तितून रायस केला ओके आनी वचय कोरिएंडर मिल्क कलर्ड मिल्क आनी एग्स इंचय ओके सो ती एग्स हांव वयल्यान दवरतलें लास्टाक ओके सो दाखयत तुमकां माशरान असो रायस जावपा येयला ओके सो गायज मुगेली बिरयानी जाली रेडी ओके दाखयत तुमकां आतां तिनू स्लो गॅसीचेर दवरता फॉर दम ओके इचय चयल्या ओके आतां ती स्लो गॅसीचेर दवरतलें फॉर दम ओके मातशें 5-10 मिनट्स अशें दवरतलें ओके So good afternoon guys, welcome to our new vlog. Into Eli Potin guys, most bomata gung guys, ganjil hai. So Good afternoon guys. kusla ita ita so ganjil bomata guys, gung and yes, good afternoon madam hai. Good afternoon guys, and ek wo vlog guys आम्ही continue करते guys. काल नो मागे आम्ही काय शूट करू ना आम्ही ते रिला हाडल्या गायज बिझी उरले सारखी चोड म्हणल्यार चोड एडिट करता आनी ते तेंकाय मानपा जाय न्हू जे कोण ऑर्गनायझर आहाय गायज तेंकाय मानपा जाय सो तेका धाडले कन्फर्म केले आनी येस फायनली तेंका गायज ते लायक जाले हांव बिझी उरले गायज तुमकां दाखयला चोयला आसता तुमी ऑलरेडी आतां आमगेली बिरयानी करता ती हांव सो गायज काम कोन्न मागीर रील कोन्न एडिटींग कोन्न दोगांय आपूसपण कोन्न मागीर लास्टा पोटा बुकेचेर बेगीन बिरयानी कोन्न हांव इतलें टायर्ड जालें हांवें म्हणलें लावा आनी झटपट बिरयानी लास्ट मोमेंट गायज हांवें बरें चिकन बिकन कातून दिलें आनी करचें ना व्लॉग हाल्या करया म्हणल्यार सोमतो यू नो ताका लागून ऑल्सो गायज wish you and your family a very happy feast of Saint Anthony. Yes guys, तुम्ही जायत जाणांना आमकां विश केली ओके सो हॅपी feast. व्लॉगाची आमकां तुम्ही विश केली सगळ्यांनी कित्याक तुमी जाणा आमगे व्लॉग यू नो आयज केले आमी दुसरे दीस घालताय म्हणून ओके तेका लागून सो आयज आमगे हेस्ता व्लॉग आयज 13 जून सो गायज हॅपी feast to all of you guys ओके कित म्हणटाय रे ती उनुनीत पोरबी कित म्हणटाय गो हांव जाणा तुगे ती उनुनीत बॉ फेस्ट सॉरी बॉ फेस्ट ओके सो आमकां इतली पुर्तुगेज आमकां कळना ती बेस्तेना आम पुर्तुगेज पासपोर्ट आहाय बट एनीवेज म्हाका पुर्तुगेज पासपोर्ट ना गायज सो आलिशा ब्रिटीश आनी मुगे म्हणटो आमगेली इंडियनू आहा सो पुर्तुगेज कांय येना म्हाका सो तेका लागून म्हणला बेस्ते पोर्चुगीज पासपोर्ट घेवन हाय ना जायजा म्हणटाय हय पोर्चुगीज कट्ट आसतली न्हू हय जायजा गायज यू नो इंग्लीश जेन्ना आमी कामां वयता oh you got Portuguese passport so you know how to speak Portuguese ना आमी तेंका सांगता गायज म्हाका पोर्चुगीज कांय कळना आनी मुगे पासपोर्टूय पोर्चुगीज न्हू मो ओके सो येस आमी गेली इंडियन दवरलो आहा तो म्हणटली हांवें आजून कित्याक चेंज केलो ना गायज तुमी जाणा यू नो गोंया रूल चेंज जायत आसताय तेका लागून हांवें आमगेली न्हू इंडियनू पासपोर्ट दवरलो आहा कित्याक तेगेली ब्रिटीश पासपोर्ट आहा आनी मुकोडे इनडेफिनेट आहा मुज्यान जाय जाल्यार फाल्यां घेवपा जाता ब्रिटीश पासपोर्ट ओके आय ऑलरेडी गेव थियरी टेस्ट आनी गायज सगळे आमगेले रेडी आहा हय गायज तुमी जाणा जेन्ना ब्रिटीश पासपोर्ट घेवपा जाय तेन्ना तुवें एग्जाम दिवपा पडटा आनी गायज सगळे हांवें दिलो आहा बरें पयलीं दिलो गायज इन 2 hours हय जेन्ना हांव येयलो 2 hours गायज हांवें सगळें मागीर कंप्लीट करून दिल्लें बट आयज लेकून गायज हांवें केन्ना गेल ना हें म्हणटा स्वता घे रे ब्रिटीश पासपोर्ट घे रे हांव म्हणटा तुका आहा ती पुरो म्हाका न्ही कित्याक जाय आनी गायज जेन्ना तूं गोंया यू नो तूं जाणा तेका लागून मेन गायज यू नो गोंया रूल चेंज जायत आसता गायज हांव कित्याक घे म्हणटा तेका आतां हूंय वयता यू नो हॉलिडे आमकां एका एकल्याक विजा मारूं पडटा हिंगा हूंय युरोपा भोंवपा गायज इट्स अ फन यू नो तूं विजा वयता इंटरव्यू वयता आनी इट्स अ फन लायक यू नो तुका बसून चलोस रे म्हण विजा मारली गेली आलिशा विजा मारूं नाका कांय नाका लायक जाणा गायज तुमकां पोर्चुगीज पासपोर्ट आहा तेका बट म्हाका विजा मारूं पडटा यू नो दॅट्स द फन लायक यू नो म्हाका बरें दिसता तुका ते इंटरव्यू आपयताय आनी ते आनी मेन रिजन तुमकां सांगिल्लें ते भाशेन गायज यू नो केन्ना तूं कितें घेता कितें आसता तुकडे तुका प्रॉपर्टी घेवपा जाय गोंया आनी ते गायज तुका न्हू इंडियन पासपोर्ट हाडल्यार चड बरें पडटा ते मागीर स्वता येता तुगे ब्रिटीश पासपोर्ट हें तें बट यू नेवर नो गायज जाय जाल्यार म्हज्यान घेवपा जाता आनी चोया हेजे मुखार घेवपाकूय शकता हांव ना म्हूण ना घेवपा ना म्हूण गोडे घेयत हांव बट सो फार आय एम वेरी हॅपी विथ माय इंडियन पासपोर्ट and I'm proud to be an Indian guys. Ain't gonna go British सारखें
ब्रिटीश पासपोर्ट मेळ्ळ्यार खुशाल आमकां गायज हांवें गेलोली म्हाका बोसो मेळटा म्हण आनी काय न्हू गायज आमी कितें सारके ओरिजिनल गोंयकार म्हणटाय भशेन इंडियन प्राउड टू बी एन इंडियन हे बेस्ते ब्रिटीश तूं प्राउड टू बी इंडियन मरे हांव प्राउड टू बी गोवन इंडियन गोवन तूं इंडियन हांव गोवन आनी गायज आनी एक मेन तुमकां हांव खबर सांगता लायक काल सांगलो हांवें आनी आयजूय परत सांगता फायनली आमगेली माय ओके आफ्टर 69 इयर्स ती आतां येत्या वर्सा 70 जाता 69 वर्सांनी गायज ती फायनली कन्फर्म केलें ओके सेलिब्रेट करता आपण ओके करया मग सेलिब्रेट आनी बट कितें गायज तेका टर्म्स एंड कंडिशन आहाय हय टर्म्स एंड कंडिशन कितें ओके ते हुंय गेलो नाका बर्थडे घरा कडेन ओके हॉलां बुक करप ना काय ना ओके एटलीस्ट आय एम No, but हॅपी I agree with that. So guys, at the end, no, आमका like this to space we can make it nice. बरे कोण करू जाता, बरे डेकोरेट करू जाता. I said okay fine. मग okay म्हणलं जाय आसलो तेन celebrate आय एम हॅपी तेन एटलीस्ट ओके म्हणलें Yeah, ते but हॉलां what- जावं हुंय जावं हॉलां जाल्यार हांव जाल्यार हॅपी हांव मुगे सिस्टर इन लॉ उलयलोले गोंयान हांवें म्हणलें नेवाचोय आमी घरा कडेन करया मुगो म्हूण एक्चुअली पयलीं आमी ते सांगोना हांवें ऑलरेडी प्लॅन केलें मस्तिको उलोवन हांव म्हणलें अशें करया ओके आनी मुगे सिस्टर इन लॉ म्हणपा लागली ओय करया गो म्हणपा लागली हांवें म्हणलें तूं पयलीं ते सांगनाका मागीर ते नुस्तें खंयच्यान कान येवन आयकलें आमी उलयता ते प्लॅनिंगाचें मागीर हांवें म्हणलें दी उलयता ते कडेन म्हणलें आगे चोय बर्थडे करया घरा कडेन म्हणल्यार मागीर ओके जालें ती हांव जाय तुका रावल्या ना केला ना नाका नाका कित्याक नाका जाय नाका दीस सांगतले आपण पडो रोयतली आनी ते हूंय कोण सबस्क्रायबर्स मेळ्ळी आनी ती म्हणपा लागली हूंय आमी बड्डे येतो तुगेल्या म्हूण तेन्ना मातशें हें जालें आसतलें म्हणजे सेलिब्रेट केल्या बरी मग कित्याक सबस्क्रायबरूय म्हणूंक लागले की बड्डे येतली मग सो ऑब्वियसली करूं पडना सो ते मोतीन दवरले बट हांवें काल सांगता आसतना नाका 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 हूंय तूं आपले जीव हायनाक हूंय भायर मारता हूंय कळण सगळे हूंय आपण नाक म्हणल्यार नाक हूंय आपल्या बड्डे तुका 100% सांगितलं आपल्याक आनी विचार नाका हें आनी मागीर बेश्टें म्हणलें हय मातशें मेळ्ट जालें मातशें मेळट जाली आणि गायज आय अग्री विथ सेलिब्रेटिंग एट होम जरी तो तुमकां स्पेस आनी तुमकां इनवायट करूं जाता थोडे लायक लोकां न्हू जाल्यार घराक करूं जाय कित्याक न्हू गायज चोय आतां आमी इवनिंग सेलिब्रेशन जरी तर हॉलांत केलें ओके लोक तूं 6 o'clock सांगता तुगे लोक कोण 8-9 o'clock लेगून लोक येयना 8:30-9 येता सो बाय 11 o'clock बंद ओके सो how much time do you get forget about spending the money पयशा सोड तूं पूण 2 वरां बेंडा आपयता तूं 2 वरां तूं लायक जप कोण काबार घराको कितें जाता टाइम स्पेंड करूं मेळटलें सो सो आमगे प्लॅन हा बट आमी दाखयतली सगळें कितें कोत्ताय कितें ना तें आमी तुमकां मागीर दाखयतली बट फॉर नाव आमी तुमकां हेड्स अप दिला वी आर गोइंग टू गोवा आनी आतां कन्फर्म जालें गायज आमी डिसेंबराक आमगेले मांगेले बर्थडे आमी पावली गोंया ओके आनी गायज तुमी जाणाय मसी जेन्ना मायन म्हणलें ओके केलें हय म्हाका कितको कडे जाणटो ओके केलें मग माय आपल्या आनी बरो इस्तीच शिवपा पडटलो न्हू ती माय न्हू सारकी मुजी भाशे म्हणजे ते न्हेसप जाय न्हेसपा ते लायक हय रोखडे विचारता इस्तीच तूं टेन्शन घेयनाका तूं फकत हय म्हणलें तें पुरो म्हणलें म्हाका जेन्ना तें म्हणलें न्हू इस्तिदा कितें म्हणलें म्हाका कन्फर्म जालें की ती रेडी जाली मग ओके तरी एक पाटी कितको ती हय करया म्हणटा मागीर नाका म्हणटा लायक दॅट सो जेन्ना तें म्हणलें इस्तीद कितको करया आनी एश म्हणनाका गायज म्हाका कळलें आय वॉज व्हेरी हॅपी मायन म्हणलें जालें आनी गायज हें इतलें जायनाका म्हणनाका तुमी जाणाय मागीर मसी कोणा फोन मान कोणा एका तेका गायज कितके अरेंज करपा आहा ते गायज चालू गायज हांवें सगळें अरेंज केलें फोन मान ओके डेकोरेशन जेवणाचें आनी सगळें गायज A to Z आमी स्ट्रेट अवे गायज अरेंज केलें आनी डिटेल्स दितली मागीर मुखार सांगतली तुमकां तुमी मागीर चोयतली आनी तुमी जाणाय गायज मसी जेन्ना कितें करतलो बरें करतलो घरा कडेन जाता नो म्हणसोय गायज सगळ्या फोन मारला ओके कोणे एकल्यार म्हणना आपण बुक ठा म्हण ते सगळें डिसेंबर बूक आहाय सगळे बट तरी आसता नो कोणे म्हणना ते कोणा म्हणना ना म्हण ओके आपण करया तुगे जाल्यार करया सो येस आय एम व्हेरी हॅपी आनी थँक्यू तुमकां जे कोण म्हाका ओके आतां सांगपा ना ओके म्हणल्यार ते ओके आनी तुमी जाणाय गायज आमगेले फामाद केटरर्स आहाय डेकोरेटर्स आहाय तुमी जाणा आसतले तितूंतलो एक फामाद तो केटरर ओके तो तुमकां मागीर दाखयतलो आनी येस बरें दिसलें म्हाका टू बी ऑनेस्ट
केटरिंगा खबर म्हणल्यार मशीन सांगलें म्हण वी यूज हिम ओनली लायक यू नो आमगे कितें ओकेजन आसल्यार लायक फरज आमगे लायक काजरा कडेन आमी तेका यूज केलेलो आनी अशें करून रिपीट वेंडर्स गायज कित म्हणटा तेका रिपीट वेंडर्स न्हू Yeah. सो आमगेले सगळे आसतले रिपीट वेंडर्स आनी वन ऑफ द बेस्ट केटरर्स आनी बेस्ट डेकोरेटर्स गायज तुमी जाणाय ओके सो येस आनी ते उरलो तुमकां मागीर दाखयतले बट सद्या मुगेले न्हू ते एक्साइटमेंट आहा ते गायज कंट्रोल करूंक बरें हॅप्पी लायक यू नो तेगे मामीन न्हू केन्ना आपणा एक बर्थडे सेलिब्रेट अशें करून केलें ना ओय बेस्ट तिगारा आम केक हाडटाय कातोताय केन्ना ना हांव न्हू तेगे बर्थडे आम ना जाल्यार लेगून हांव ते फ्लावर्स केक बा धाडटा गोंया हांव आनी एक आहा मागेले केक कित्या धाडल्या केक कोण हाताय बेश्टे अशें म्हणटले केक कोण खाता आगे घराको भुरग्यां हांवें कितुली ती खायनाय भुरगी हे आम कोण केक खायनाय बट गायज हय बरी लागली हा म्हणटली कास्ता हाल्लो केक कास्ता हाल्लो म्हणटली सो गायज आमगे माय सारकी मातशें कॉम्प्लिकेटेड न्हू सारकी बरी बट ती फोकाणा जॉली सारकी आनी ते गायज ते भाशेन दीस काण येयलो हाय न्हू तांकां तो 100 रुपया केकी लेगो पडो जाल्यार म्हणपा नाय हांव मुगे सासमाय म्हणटी हांव तेका उलयता न्हू तूं हांसोन मोत्तली तेका हांव उलयत ते आम दोगांय एकमुगा कितें म्हणटाय यू नो लायक मागीर कळटा तुमकां जेन्ना आमी यू नो गोंय वयताय ते दोना वी आर लायक आनी तापयता ते आख्खो वगत गायज न्हू भायल्या भोंवता साफ करपा हो तेसोलें पडटा मुगे बाब बायल मुगे उनी ती तापयताली आगू तूं कितें कोत्ता भायल्यान कित्या अशें कोत्ता सांगताय म्हण ते काम कर म्हण बट आख्खो वगत गायज भायल्या आसता हें कर तें कर काल ते न्हू हांव फोनाचेर उलयतालो व्हिडियो कॉल आसलो ते तापयता हांव आगे तूं भायल्या कित्या मोता कितें आहा थिंगा कांयच ना बेस्ती थिंगा ती पोशें जाय अशी तेशी पोशें जाय आनी कितें न्हिदपा टायमार आतां न्हिदपा टायम तो 5 धर तूं 3-4 न्हिदोन जाता बेस्ती वता आनी सांगता बाबा बरें दिसना मरे रात जाता न्हू गायज ते बरें दिसना म्हाका सांगता भायर बरें दिसना जिवा मागीर बरें दिसना भाव म्हणल्यार बरी सानबान मार म्हणलें आनी बरें दिसना मू मागीर हांवें म्हणलें पिझ्झा धाडूं गे तुका म्हणलें पिझ्झा आयस्क्रीम आनी योगर्ट ड्रिंक्स कितें धाडूं काय धाड बाबा मू मागीर आलिशान तेका घरा कडेन सगळ्या पिझ्झा मागीर सगळे गायज तांकां धाडलोले बरे फोटो धाडलो तेणें आनी एवरीबडी इज लायक थँक्यू गडपा यू नो धाडटा हांव आनी गडपा थँक्यू गायज सदां कितें ना आलिशान धाडल्यार थँक्यू म्हाका पडटा आनी तांकां दिसता गडपान धाड मू हांवें धाड मू एनीवेज तेंय सांगता गडपान धाड मू आनी हय बरी एन्जॉय जाली ती कालचो दीस बरो गेलो तेंगेलो आमगे डबल सेलिब्रेशन जालें ते मागे बर्थडे एग्री जाली ती आनी आमगे 3K जाल म्हूण मेन तांकां धाडलोले गायज आमी सो सदां आमगे जेन्ना मायलस्टोन जाता न्हू 500 जाले तेन्नाय आमकां सांगलो तेणें चोय वी नीड पिझ्झा करपाक 1000 मागीर 2000 अशें करून 3000 कोण तांकां सगळे आमी लायक पिझ्झा धाडलोली आनी गायज तुमकां हाचो कोण मेळो येयलो तो एगेली तुमकां स्टोरी सांगता सांग यू डोंट डिस्टर्ब मी नाव ओके सो गायज काल कितें जालें हांव न्हू अशें करून रील कोत्ता न्हू टायगर गार्डन आहा केसोय ना सारको वागा भाशेन यू वॉन्ट टू से हॅलो फर्स्ट गुड आफ्टरनून आमी टायगरा एक्सपोज करता आतां कितें केलें तें सांगता नॉट ही इज अ मर्डरर गायज यू नो तुमकां आतां सांगता मर्डरर कित्याक म्हणटा का हांवें सो रील करता म्हणटा टायगरान सारकें थिंगा चोरो व्हडलो जालो न्हू तो ग्रासू आनी अशें करून ग्रासा लिपोवन अशी तशी उडक्यो मारता राव गो मातशें काय त्याचे उलोवपा दिना अशी तशी उडक्यो मारता म्हणटा हेगे कितें जालें सारकी इतलो वत हाल्लें आनी हो सारको हेडटा एसो तेसो करून हांवें म्हणलें बेस्ताच चोया हो कितें काय म्हणल्यार गायज धाकटो हुंदीर दवरला आनी हुंदराची अशें करून मारता आनी तो हुंदीर गायज न्हू 2 पांयान उबो रावता आनी तेका अशें करता बॉक्सींग आनी हे न्हू हांवें कार्टुना चोयलोलें टॉम एंड जेरी यू नो केन्ना हुंदीर तो अशें करून माजराको झगडटा आनी सेम न्हू तो अशें करून 2 पांयाचेर उबो रावता धाकटो मायस तो आनी तेका अशें करता आनी हो मोदें भित तेका आनी हेड वता आहलें हांवें म्हणलें बाबा तो कित्याक मात तेका सोड तेका सो आनी मुज बाबू येयला मातशें आनी धांवता पत्तो तेका धरपा म्हणजे म्हाका आनी चडयता आनी मागीर तोंडां घेवन गेला हेडला आनी हांव नको मागीर ताणें कितें केलो तो सोडलो गेलो जाल्यार हांवें तेका सोड हें खाटल्या बॅकग्रावंड पॅक उलोवपा लेगून दिना सो गायज हांव नका हांव विसरलो कितें सांगूं वयतालो तो हय तो गेलो दिसता म्हाका ते सायडीच्यान मागीर आनी हय मागीर काडलो आनी येयलो आनी गायज हे न्हू आख्खें हांवें बरें रिकॉर्ड केलोलें काय बरो तो टायगर तेको हेडटा आनी तो तेको झगडटा धाकटो हुंदीर अशें करून तेको मुटयो करता पूण आमगे गश्टीन कितें केलें रिकॉर्ड मारूंक ना रिकॉर्ड केला पूण डिलीट केलो शूट केलोलें गायज हांव नको तें डिलीट जालें कितें जालें मू सो तेका लागून तुमकां स्टोरी सांगता नाजाल्यार हांव घालता आहलो तो व्हिडियो तुमकां लायक जावपाचो चोवपा म्हाका जाल्यार खूब लायक जाल्लो
होय गाईज इतलेच आणि आयज गाईज तुम्ही जाणाय सेंट अँटनी फेस्ट आणि आता आम्ही गाईज टाइम जालो हा 3 ओके 3 जालो हाय आणि एक 4:30 गाईज आम्ही भायर सुटतली न्हेसतली आणि वयतली आमगेले सेंट अँटनी फेस्ट आणि गाईज आम्ही तुमकां रॉंग इन्फॉर्मेशन दिल्लें आलिशान हाय न्हू आलिशान की ते फेस्ट जे रेडींग जाता ते एवरी इयर जाता म्हणून ना गाईज दिस इज द फर्स्ट टाइम ओके ती सेलिब्रेट करताय ओके रेडिंगा लोक कोण ना ते आमच्या सबस्क्रायबराक गेलो गिव अवे जानवी तेगे फॅमिली आणि तेगे भयणीगे फॅमिली ती गाईज सेलिब्रेट करताय आणि आम्ही चोयतली आयज इज वेलकम टू गो या कोणे येवपा जाता गाईज आणि आय डोंट नो तेय तुमकां सांगता ती लायक यू नो सारखे तेंक चड भावार्थ हा तेजे and that's why they and the celebrate whole event is I think it's free of cost जेवण बेवण सगळे फ्री गाईज पार्टी एक आख्खी पार्टी आसतली सगळे फ्री ओके ऑर्गनायज ते भाशेन केले तेणे आख्खे लोकांक कोणे येवपा जाता कोणे जॉइन जावपा जाता हय आणि सो या आमी या आणि दाखोवया तुमकां कितको अशें आनी कितें तें गाईज तुमकां हांव दाखयतलो ओके सो म्हाकाय मातशें क्वेश्चन मार्क आहा सो एक you know at the event like good January like you know they're also nervous because the first time तेका उलयलेले राती आनी ते आसता की हांवें कालच्या ब्लॉगाची सांगलो न्हू तेका लागून ओके हांवें म्हणलेलें की रेडिंगा लोक एकठांय जावन करता म्हूण बट नो गायज इट्स माय मिस्टेक की हांवें तेशें करून म्हणलें म्हूण ते सांगपा लागले इट्स ओके नो प्रॉब्लम ना हांवें म्हणलें ना आय विल करेक्ट इट हाल्या ब्लॉगाचे करेक्ट बरें जालें करेक्ट म्हणल्यार माकूड कस केलें करेक्ट केलें म्हाका गज न्ही म्हणटा ते so no I didn't know in general like it was like that you know yeah I thought everyone is doing it आणि गाईज हो हाल्यांचो ब्लॉग चोवपा इसोन ना काय ओके कित्याक समथींग डिफरंट आसतलो कित्याक हांव काय नको सांगिल्ले ते भाशेन म्हाकाय चोवपा जाय आणि कळपा जाय कितको अशें ऑर्गनायज केला आणि कित्याक इट्स नॉट अ जोक गायज यू नो दोग जाण मेळून कोत्ताय लायक जेन्वी ती आणि ती आनीक फॅमिली वर्षी एक इव्हेंट आहा जाल्यार जायतो ग्रुप आसता जायते ऑर्गनायझर आसता हे ते आसता बट यू नो वालोर तांकां दोनूय फॅमिली मेळून इव्हेंट कोत्ताय मग हांवें म्हणना इव्हेंटूय जाल्यार नोकता इट्स अ पार्टी कायंड इट्स अ पार्टी आसतली बँड आसतली दिसता म्हाका हय फेस्ट म्हणल्यार मुजग आसतलें मुजग नासतो जायना न्हू फेस्ताक सो तें तुमकां हांव दाखयतलो हाय जाल्यार दाखयतलो नाय जाल्यार दाखयतलो ओके तुका मस्ती कितें दाखयना म्हूण हा गायज येस गायज म्हाका टेन्शन जालें टायगरा लागून काय बरो व्हिडिओ काडलो आनी सारको बरो यू नो सारकें जॉग्राफी चॅनला भशेन गायज यू नो तें एशें कोन्न तुमी दाखयताय जॉग्राफी चॅनलाचेर चोयताय तुमी एशें कोन्न टायगर ओ लायन कितको अटॅक कोत्ता एका डियरा गायज ते भाशेन न्हू आमगे टायगर बरो इंद्राची एशें कोन्न अशी तशी जंप कोत्ता सो येस गायज आयज रातीको एक घास खाय दोडे बडे फुट्टा ते गायज एक्सपोज केला म्हणटलो आता आयकोता कान दिने एशें कोन्न आयकोता ओके सो गायज इतले आयच्या दिसा फॅन केला हांवें घेवन येता फॅन गायज ओय गायज सो आतां आमी वयताय न्हेसपा आनी आमी कितें म्हणटाय ते आर वी गोना पुट दॅट रील हियर एट द एंड You want to put that reel here? Yeah, let's put. Yeah, guys, आमी ते रील केलते आमी तुम घालताय ओके कित्याक ऑलरेडी आउट केलते जायजार आमी चोयल आसतलें पूण आमगे युट्यूबाचेरूय घालया इट्स ऑन 3rd ऑफ दाखयता इट्स ऑन 3rd ऑफ जुलाय ओके डेल्टा हॉटेल हा आमगेले हिंगा बाय मॅरियट्स ते एक्चुअली बरें हॉटेल ते तेंगेले इव्हेंट हा यू नो इट्स अ समर ग्राइंड गोवन समर ग्राइंड म्हूण केलें तेणी आनी इट स्टार्ट्स आय थिंक एट अराउंड 7 p.m. no 7 p.m. thing is start and till late night and it's a nice decent hotel कोणाकूय येवपा जाय जाल्यार फॅमिली यू नो भुरग्यां बा घेवन you're मोस्ट वेलकम आमी आसतली सो तुमकां कोणाकूय मेळपा जाय जाल्यार ऑफकोर्स नो प्रॉब्लम तुमी येवपा शकताय ओके आणि गायज होचो गेलो फॅन गायज हांवें रेडी केला तेका न्हू हिंगा कितें आहा तें आनी गायली ना आमकी जाय वार गायज ओय तुला जोर गो ते आतां काम पडटा म्हूण टेंटे घायल ना ते कितें आसता हिंगा केसो तोचोय केसो कोत्ताचोय रावानी हय गायज तेका न्हू एशें को हें बा हाल्ले ओके हें बरें हिंग लावपाचें गायज आम शो कित्याक जाय आमकां हालीं फॅना वार येयल्या पुरो म्हाका आनी गायज तुमी जाणाय म्हाका न्हू पासियन्स ना एशें कोन्न घोडपा बा आनी तो हांवें न्हू आडबुडो घोडला हालीं मुल्यापूर तो घुंवता सद्याक बोर घुंवता प्लाग लायन चोयता हेजे न्हू तोंडां लावपा जाय प्लाग तोंडां लायल्यार फॅन लेगून घुंवपाचो इतली तोंड तेजे दाट सारकें हय ओके सो गायज काय बरें दिसता तोंडाचे मारता तकले कित्याक जाय वयल्यान तें ब्लॉक कोत्ता मुगो वारें
काय नाही एका न्हू टेक्नॉलॉजी खबर ना चोय हिंग तर लायलो न्हू इतलो तेगेलो न्हू बारो ब्लॉक जातालो बर काढला फॅन सारको पेजा आणि काय बारके स्क्रू अशे आनी सकल पांय न्हू तेजे कितें म्हणटा तेश बेज आहा तोय न्हू हांवें चड स्क्रू लायलो नाही तेका एकूय स्क्रूवाचेर धरलो कांय जायना गायज तो पडना बट इन केस तर पडलो न्हू आलिशाचेर पडटलो तो डोगो ओके गायज सांगेल ते भाशेन रिलूय घालतली चोय ओके आनी आमगेले इंस्टाग्रामाचे वसाय लायक कराय मागीर कितें म्हणल्यार तें कमेंट घाले गायज नो बरें दिसता जेन्ना तुमी लायक घालताय कमेंट घालताय शेअर कराय गायज नो जितले तुमी ते रील शेअर करताय तितले म्हाका बरें दिसतलें आनी कोण येवपा आहा तोय गायज येतलो ते इव्हेंटाक हय गायज मसी आसतलो थिंगा मसी आसतलो जाय जाण चेडवान फोन केलो म्हाका आमी येतली खंय मसी आहा जाल्यार सो फोन मान सांगलो आपण तूं येतल्या खंय शुअर येतली खंय आमी सो गायज तुमी येयाय ओके पापड जालो ना ओके गायज आमी येतल्यान ब्लॉग आयचो हिंगा एंड कोत्ताय समजता गायज आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतलो न्हू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब बी कराय गायज जे कोणे सबस्क्रायब केलना प्लीज नाव सांगता जे कोणे सबस्क्रायब केलना ते प्लीज सबस्क्रायब कराय मगे ऑन्ट्स आखे वायट आसतले ओके गायज आनीक सांगिल्ले ते भाशेन बेग्यांतल्या बेगीन 4K करुया ओके सो इतलें गायज आयच्या दिसाक मोग आसून मेळ्या तुमकां फाल्यां आमगेल्या न्यू ब्लॉगान टिल देन गायज बाय